Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. 50व्या दिसाचे पोरबे सोमोयार पेद्रून जुदेवांक म्हणलें, तुमी खुर्सार मारलो त्याच जेजूक देवान इसवोर आनी अभिषिक्त केलो म्हूण इस्रायलाचें आख्खें घोराणें थीरपणान जाणा जावचें. ही उतरां आयकून तांकां व्हड खोंत भोगली आनी पेद्रूक आनी हेरां धर्मदूतांक तांणी म्हणलें, भावानो, आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकांचे बोगसोणे जोडूंक जण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान भासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलेल्या सोमेस्तां खातीर. आमचो सर्वेस्पोर देव आपणाशी आपोवन हाडटलो तितल्याय खातीर. जायते हेर सांगून ताणें आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो. हे नोश्टे पिणकेंतली तुमकां सोडवण जोडून घेयात. तेन्ना तांणी ताचें उतर मांडून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक ताच्या जोम्यांत भितर सरलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताचीं कर्तुत्वां विस्वाशीपणाचीं. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या मायेमोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो, तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दाणो दितलो. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. उद्गार. सर्वेस्परान घोडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. जुवांवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मारिया
समाधी लागीं रडत रावली आनी रडतना ओडव घालून समाधींत पळय जाल्यार धोवी आंगावली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलोली थंय ते बसून आसले. एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांयां वाटेन. हांणी तिका म्हळें, बाय, तूं कित्याक रडताय? तिणें तांकां म्हळें, कित्याक म्हज्या सोम्यांक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट ओडली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो. पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हळें, बाय, तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हळें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतली. जेजून तिका म्हळें, मारये. तिणें वळोवन ताका म्हळें, राबोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हळें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव आजून बापा सोरशीं चोडूंक ना. पूण म्हज्या भावांशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेतां. मारिया मागदालेन गेली आनी आपणे सोम्याक पळयलां आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, आमचो सर्वेस्पोर देव आपणाशी आपोवन हाडटलो तितल्याय खातीर. धर्मदुतांचो इतिहास ओवेस्पोर 2 वळ 30 आनी 9b. नियाळाक आधार. क्रिस्ती धर्मांचो सार म्हणल्यार जेजू क्रिस्ताचें तारोणीक पुनर्जिवंतपण. संवसाराचे सुरवेक तावन आसलेल्या पातकाचें जेजून आपल्या मरणांतल्यान निसंतोण केलें आनी आपल्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं देवाची काकलूत आनी मोग आमकां फावो केलो. आयच्या पयल्या वाचपान पेद्रू इस्रायेलकारांक जेजूच्या मरणाचे गुन्यांवकार करता आनी हाची खोंत तांकां भोगता आनी ह्या वायटांतलें कशें सुटचें तें तीं पेद्रूक विचारतात. ह्या वेळार पेद्रूची जाप. जिवीत बदलात आनी पातकाचें बोगसणें मागूंक पवित्र स्नान घेवन पवित्र आत्म्याचें देणें घेयात. हे वरवीं देवाचे सोडवणेची भासावणी सगळे पिळगेक फावो जातली म्हूण देवाचें उतर आमकां आस्वासन दिता. शुभ वर्तमानान मारिया मागदालेन एक सांडलेली शेळी कशी जेजूक सोदता, देवाची सोडवण सोदता. असल्या वेळार जेजू तिका तिच्या नांवान उलो मारता आनी तिची सोद सोंपता. एक बरो गवळी कसो पुनर्जिवंत जेजू तुका आनी म्हाका आमच्या नांवान उलो करून आपणे हाडलोली सोडवण आमकां दिवंक सोदता. आसात काय आमी तयार ताचो ताळो आयकूंक, ताका वळखूंक आनी ताची सोडवण मांडून घेवंक? सर्गेंच्या बापा, जेजून आमकां हाडलोले सोडवणेक आमी भरवशान आशेवन आसाव आनी आमी भावार्थ दवरून त्या भावार्थांत आमी जियेताव. ह्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका आर्गां आनी दिनमास दिताव बापा. आमेन. Thank
Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.